पासान आमकां भरता, सदांच आमकां तो लागीं करता आनी केन्ना आमकां फाटीं करना, कित्याक तो आमचो बाप आसा आनी तो आमचो देव आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी आमच्या देवाक दिन वासुया. ओब्रा सिखान तलामा शेखे रमान तोलो उत्रमास Keron talabakoran diraman toloho terme talabakora tila librahan talama shekera man talaba sekera torantila. O gloria महिमा स्तुती वाखाण लांदे. ग्लोरिया 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 महिमा. जुआंचो 6 अध्याय आणि 27वी ओळ आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 27. खाऊन सरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तकता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारला. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सामर्थ्यशाली उतरां स्वामी जेजू ख्रिस्त कितें ह्या उतरां वरवीं आमकां सांगूंक सोदता. खाऊन सरता तसल्या खाणा जिविताक तकता तसल्या आत्मीक खाणा खातीर आमी त्रास घेवंक जाय. असले खाण मनशाचो पूत कोण मोगाच्या भाव भयणांनो? मनशाचो पूत स्वामी जेजू ख्रिस्त तो आमकां दितलो, कारण आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं खाणा खातीरच स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान येयलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायते फावटी आमकां प्रश्न पडटा की आमचो देव, आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान कित्याक येयलो? मनशाच्या रुपान देव बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान कित्याक पासत धाडलो? जायत्यांका असो समज आसा की तो ह्या संवसारान मिलागा करूंक येयलो, अजापा करूंक येयलो. ना मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान नसलो त्या वेळार पासून मिलागा जाय आसली. तर आमचो देव आमच्या ह्या संवसारान कित्याक येयलो? तो ह्या संवसारान येयलो ह्या सासणाच्या जिविता पासत. हें सासणीक जिवीत दर एका ताच्या भुरग्याक मेळोवच्या पासत, कित्याक देव बापाची खोशी आसली की आपल्या एकूय भुरग्याचो नाश ना जावचे पड आनी ताका सासणीक जिवीत मेळोवच्या पासत हर एका भुरग्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. देखून देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? देव बापान ताचेर आपलो शिक्को मारला. देवा बापान आपलो शिक्को तेचेर मारला आनी तोच देवा बापाचो शिक्को जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमचेर बसता. कित्याक ज्या वेळार आमी सत मानता, ज्या वेळार आमी असल्या खाणा आत्मीक खाण्या पासत तयार रावता, त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो तो शिक्को आमचे वयर बसता. कित्याक मनशाचो पूत ह्याच कारणा खातीर येयलेलो, आमकां सासणीक जिवीत मेळच्या पासत, आमकां सासणीक जिवीत मेळच्या पासत. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासुया, ताची स्तुती करुया. मोगाच्या भाव ताणें आमकां सासणीक जिवीत मेळोवन दिला, ताणें आमकां सासणीक जिवीताच्या वाटेर
प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, सासणाच्या सासणां. प्रेज द लॉर्ड. तो सदां काळ आसा, तो सदां काळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. वेदाची देवाची उतर घेत जुवाचो पयले वेसूर, जॉन चॅप्टर 1 वर्स 23. आनी ती अशें आसा देवाची उतर. जुवावान म्हटलें, इजायास बागणारान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यान एक ताळो बोबाट मारता, तो ताळो हांव. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाची उतर कितें म्हणटा? जुवावान म्हटलें, इजायास बागणारान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यान एक ताळो बोब मारता, तो ताळो हांव. प्रेज द लॉर्ड. सो जुवांव सांगता, अरण्यान जो ताळो बोब मारता, तोच ताळो हांव म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. तो ताळो हांव. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवान खेरीज भाशेन आमच्या जिवितान एक जबाबदारी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितान एक जबाबदारी दिल्या आनी ती जबाबदारी म्हटल्यार देवाचे रास मानणं. प्रेज द लॉर्ड. दर एकल्याक एक जबाबदारी आसा. तुका जबाबदारी आसा, म्हाका जबाबदारी आसा. आनी ती जबाबदारी म्हटल्यार देवाचे राज आमी बांदून हाडप. पळयात, हर एक बायबलांतली उतरां ही देवान तुज्या पासत दिल्या. हर एक देवान जी उतरां दिल्या ती तुज्या पासत दिल्या आनी ती उतरां देवाचे रास बांदून हाडूंक दिलां. कित्याक हर एका वेळार ज्या वेळार आमी देवाचे उतर प्रगट करता, त्या वेळार जेजू क्रिस्ताचें येणें आमी प्रगट करता. ज्या वेळार आमी चर्चीन भावार तसो गूड म्हणटा, तो देवाचें येणें आमी प्रगट करता. तूं आनी हांव ह्या संवसारान धाडलेलो एक ताळो जावन आसा. आमेन. तूं आनी हांव ह्या संवसारान धाडटलो एक ताळो जावन आसा आनी ह्यो ताळो देव बापान आमच्या ताळेन घातला. प्रेज द लॉर्ड. ताळो म्हटल्यार कितें? देवाचो आवाज. आमेन. देव कितें सांगता तो देव तुजे वरवीं सांगता. देव कितें सांगता तो देव म्हजे वरवीं सांगता आनी ताका म्हणटा आमी देवाचो ताळो. प्रेज द लॉर्ड. आयज दर एकल्याक देवान एक ताळो दिला. तो ताळो आमी यूज करूंक जावो. कित्याक ज्या वेळार तुजो ताळो तूं देवाक भेटयता, त्या वेळार देव तुज्या ताळ्या वरवीं ह्या संवसारान उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हे ताळ्या वरवीं पळया, दर एका मनशाक एक ताळो आसा. ताळो म्हटल्यार कितें? तितूनसून आवाज भायर येता. दर एका मनशाक एक ताळो आसा. एक ताळो आसा तरी पासून लोकां वेगवेगळ्या भाशेन त्या ताळ्यान शब्द भायर काडटात. थोडे बरे शब्द आसात, बरी उतरां आसात, थोडी वायट उतरां आसात, थोडी दुसऱ्या खंयच्या म्हटल्यार संवसारी वस्तू पासून वाखाणटात, थोडी देवाक वाखाणटात, थोडी आपली आपणाकूच वाखाणटात. प्रेज द लॉर्ड. पळया, देवाचें उतर कितें सांगता? देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता, तूं एक ताळो जावन आसाय. तूं एक ताळो जावन आसाय आनी देव तुज्या तोंडा वरवीं उलयता. देव तुज्या उतरा वरवीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, सेम जसो आयज आमी उलयता तशेंच देवान जुवांवाकूय प्रॉफेसी केल्ली. प्रेज द लॉर्ड. आनी जुवांवान ती प्रॉफेसी आपूण मानून घेतली. कित्याक मानून घेतली? ती प्रॉफेसी अशी आसली, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यान एक ताळो बोब मारता. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यान एक ताळो बोब मारता आनी तो ताळो जावन आसलो खेरीज भाशेन जुवां. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो डिक्लेअर करता आपूण, ह्यो ताळो जावन आसा हांव. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो ताळो जावन आसा हांव. प्रेज द लॉर्ड. सो जुवांवान आपल्या जिवितान हांव तो ताळो आसा सर्वेस्पर देवाचो म्हणून डिक्लेअर केलें. कित्याक आमकां करूंक जायना? आमकां देवाचो ताळो करूंक जायना? पळया, देवाचो ताळो ही देवाची प्लॅनिंग तुमच्या तोंडा वरवींच मेळटा, तेच्या तोंडा वरवींच मेळटा. घडये देवाक एक मनीस जावो आनी तो संवसाराक परगटूंक जाय, तर त्या मनशा वरवीं देव परगट्टा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया, देवाचें उतर सामर्थ्यशाली आसा. देवाचें उतर बलिश्ट आसा आनी देवाचें उतर ते जिवंत आसा. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 1:23. इजायास भाकणारान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरण्यात एक ताळो बोब मारता. हालेलुया. सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरण्यात एक ताळो बोब मारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय मोगाच्या बाबतींत सर्वेस्पराच्या मुखार आमी चड मोलादीक आसा आनी सर्वेस्पराच्या मुखार आमी चड म्हत्वाची आसा. कित्याक सर्वेस्पर देव आमच्या वरवीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या वरवीं उलयता. जी कितें देवाची खोशी आसा तो देव आमचे वरवीं सांगता. प्रेज द लॉर्ड. देवान दर एकल्याक पळय ही देवाचें उतर कितें आसा पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय जॉन चॅप्टर 1:9 कितें म्हणटा पळय. एका मनशाक उजवाड आयतलो तो नीज उजवाड शब्द जावन आसलो आनी तो संवसारान येतालो. प्रेज द लॉर्ड. एकाक मनशाक उजवाड आयतलो तो नीज उजवाड शब्द जावन आसलो आनी तो संवसारान येतालो. म्हटल्यार देव एका वरवीं ह्या संवसारान उलयता. देव मोइजेसा वरवीं उलयलो, देव नोहा वरवीं उलयलो, देव दाविदा राज वरवीं उलयलो, देव आनीक संदेश्टा वरवीं उलयलो, देव मलाकी वरवीं उलयलो, देव जेजू क्रिस्ता वरवीं उलयलो, देव शिसान वरवीं उलयलो. म्हटल्यार देव उलयता. हर एका वेळार देव उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एका वेळार देव उलयता. पळय देवाचें उतर सामर्थ्यशाली आसा आनी देवाचें उतर बलिश्ट आसा. कित्याक देव आपल्या उतरा वरवीं काम करता. पळय तुज्या आनी म्हज्या जिवितान देवूय पासून आपल्या उतरा वरवीं काम करता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेचें उतर तेजिवन आनी तेचें उतर संपूर्णकायेचें. हालेलुया. पळय जोवान स्वता म्हटलें कितें म्हटलें. इजायास भाकणारान जें सांगून दवरलां न्हू, सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरण्यान एक ताळो बोब मारता, तो ताळो हांव म्हणटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय तेणी उतराक आपले भाशेन मोडलें. प्रेज द लॉर्ड. त्या देवाच्या उतराक जुवान आपले पासत मोडलें. प्रेज द लॉर्ड. पळय थंय कितें म्हणटा. 23. इजायास भाकणारान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरण्यान एक ताळो बोब मारता, तो ताळो हांव. प्रेज द लॉर्ड. तो ताळो हांव. तो ताळो आपूण म्हणटा. तो ताळो आपूण म्हणटा. आयज तूं आनी हांव सर्वेस्पराचे ताळे जावन आसा. आयज तूं आनी हांव सर्वेस्पराचो आवाज जावन आसा. आयज तूं आनी हांव सर्वेस्पराची वाणी जावन आसा. आमच्या तोंडांत उतरां भायर येतात. आमी ती उतरां आमच्या पासत परगटची पासत आसात. हांव आनी तूं ही सर्वेस्पर देवाची उतरां परगट्टा. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पर देवाची उतरां परगट्टा. पळय देव तुमचे वरवीं उलयता, देव म्हजे वरवीं उलयता, देव आनीक देवाच्या सेवका वरवीं उलयता. पूण आमी ज्या ताका एक्सेप्ट करना, पवित्र पुस्तकान जेचे विशीं बरयला तो ताळो हांव, तो ताळो तूं जावंक शकनाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमी तो ताळो आसा. तुमी तो ताळो आसा आनी तुमचे वरवीं देव उलयता. तुमच्या वरवीं तो आपलो राज काडटा. पळय ज्या वेळार देव आब्रामा लागीं उलयलो, तेणी आब्रामाचो ताळो आख्ख्या संवसाराक आयकयलो. देव ज्या वेळार नोहा सांगता उलयलो, त्या वेळार नोहाचो ताळो आख्ख्या संवसाराक सजमलो. ज्या वेळार देव मोइजेसा वरवीं उलयलो, मोइजेसाचो ताळो आख्ख्या संवसाराक सजलो. देव सगळ्या हेरा संदेश्टा वरवीं उलयलो. हर एका वेळार त्या संदेश्टाचो ताळो आख्ख्या संवसाराक परगटलो. पूण त्या ताळ्या फाटल्यान पर्पज कितें आसलें, हेतू कितें आसलो. देवाचो पूत ह्या संवसारान येतलो म्हण. आमेन. आनी तशाच भाशेन ती प्रॉफेसी जातली. तशाच भाशेन प्रॉफेसी. आनी ज्या वेळार देवाचो पूत येयलो त्या वेळार खाशा देव तेच म्हणटा. लूक चॅप्टर 4:18. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिशेक केला. कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयला तो ताळो हांव. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. पळयात आमच्या जिवितान
ताळो जावन आसा आनी खेरीज भाशेन ह्या ताळ्या वरवीं आमी परगटूंक जाय जेजू क्रिस्ताचें राज ह्या ताळ्या वरवीं आमी परगटूंक जाय. आय देव तुजे भितर आसा, म्हजे भितर आसा आनी त्या देवाक आमी परगट्टा हर एक दिसा, हर एका वेळार, कित्याक तो देव सोबीत आसा. आमेन. थँक्यू जीजस ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या भुरग्या पासून, तेच्या जिविता पासून ह्या वेळार पळयता देवाचो अनुग्रह, देवाचे वार्ते तेज, देवाचे वार्ते सामर्थ्य पळयता देवाचे संपूर्ण गिन्यानाचो आत्मा आमच्या भितर आसा. देवाच्या गिन्यानाच्या आत्म्यान आमी भरता. हर एक वायट शक्ती मोडान पडटा जेजू क्रिस्ताच्या सामर्थ्यान आनी हर एक देवाची बरी शक्ती वयर उबारता. सर्वीस देवाच्या नांवान. आमेन.